नमस्कार. तुम्ही टीव्हीर जायते फावटी स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय हो स्लोगन वा जे एड्स येता ते पयला आसतले, पूण खरेंच जेन्ना आमी जे हे स्वच्छ भारत आणि नितळ गोय हे जे एडवर्टिजमेंट पळयता वा जे बॅनर्स आहा ते पळयतात, खरेंच गोय ते नितळसाणे कडेन वयता काय कितें हे जर तुमकां खऱ्यांनी पळोवंक जाय जाल्यार आमी आयज अशा जाग्यार आसा तो जागो तुमी खुबशे फावटी हांगासून प्रवास केला आसत, घडये करूंक नासतात थोड्यांनी, पूण थोड्यांनी जे हांगा रावसी आहा वा जे ओल्ड गोवा जे शॉर्टकट वचपाक सोदतात तेंच्यांनी हांगासून प्रवास केला आसत. हो जागो जे आमी आयज आसा ते चिंबला आसा आनी चिंबला तुमी येयल्या उपरांत तुमकां जे पयलीं जेन्ना तुमी चिंबलान एंटर करतात तेन्ना आमकां सर्वभोंवतणी दिसता तो फक्त कोयर आनी फक्त कोयर. जेन्ना आमी हांगा आयले जे कचऱ्या भोंवतणी जेन्ना आमी विज्युअल्स काडपाक आमचो कॅमेरामॅन जेन्ना गेलो ताका 2 मिनटां हांगा रावपाक जावंक ना. ह्या वासान कचऱ्याच्या वाट्यान तुमी चिंता हे लोक कशे रावता आसतले. बरें ते सगळे सोडात, जेन्ना आमी नितळसाणे विशीं वयता गोंय नितळ जावंक जाय, गोंय नितळसाणे विशीं वचूंक जाय, नितळसाणे कडेन वचूंक जाय हे जेन्ना आमी नदरे मुखार हाडटा तेन्ना जेन्ना चिंबला आमी पावता तेन्ना हो जो हांगा चिंबला पावतेच एंटर करता तेन्ना तो तुमकां डंपींग हे दिसता, एरिया दिसता. हांगा कचरो डंप करपाचो आसता. लोकां खातीर हो कचरो डंप करपाक जो जागो केला, पूण लोक कचरो डंप करपाचे एरियान सोडून लोक एक तर रस्त्यार कुशीक कचरो उडयता वा खंय तरी ज्या शेतांनी झाडांनी जंय झाडां आसा थंय कचरो उडयता. हे जेन्ना लोक करतात वा जे हेर लोक हांगा कचरो उडयतात हाचेर लक्ष कोण घालतलो. हे जे कचरे हांगा कितले आतां खबर ना कितलीं वर्सां जालीं हांगासून कचरो हांगा लोक उडयतात वा कचरो हांगासून केन्ना मेरेन केन्ना पासा तो कचरो हांगा आसा वा कितले लोक हांगासून प्रवास करतना उडयता वा राहावसी जे हांगा रावतात ते उडयतात. पूण जे उडयतात ते डंपींग एरियान सोडून जे डंपींग एरिया आसा कचरो उडोवपाक डंपींग एरिया केला ते सोडून जेन्ना रस्त्यार कुशीक कचरो उडयता तेन्ना नितळसाण खंय वयता काय, हे नितळसाणी लोक कित्याक पळयना काय. सर्वसाधारणपणान सरकार जेन्ना टॉयलेट बांदता, शौचालय बांदता तेन्ना लोकांच्या युजा खातीर बांदता वा लोक हांगा थंय स्वच्छ करूंक जायना म्हणून बांदतात. पूण जेन्ना चिंबला मार्केटान तुमी एंटर करता तेन्ना तुमकां दिसून येतलें की ह्या टॉयलेटीन लोकां परस कचरो चड दिश्टी पडटलो तुमकां. पण हो टॉयलेट लोकां खातीर यूज करपाक दिला काय कचरो उडोवंक दिला हो एक मोठो प्रश्न आसा. त्या भायर जेन्ना आमी हांगा रावंक सोदतात, आमी जेन्ना हांगा पळोवणी करपाक येयली तेन्ना हांगा 2 मिनटां रावंक जावंक ना. तुमी चिंतात की जेन्ना हांगा लोक रावतात, कितलेशेच लोक हांगा रावतात ते कशे रावतात काय हांगा, तांकां हो वास कसो सहन जाता काय. तुमकां दिसता आसतलें की आमी जे फक्त कचऱ्याचेर उलयता वा कचरो हांगा डंप करता म्हणून उलयतात, पूण एक्चुअल इशू हेल्थाचो आसा. जेन्ना भलायकी बरी उरतली तेन्नाच एक मनीस बरो जातलो. जेन्ना पूण ह्या वासान म्हाका तरी दिसना की खंय कोणाचीच भलायकी बरी उरतली, कारण हो वास आमकांच सोंसपाक जायना. जे फक्त आमी हांगा व्हिडियो करपाक येयला तांकांच सोंसपाक जायना आमकां, पूण जेन्ना हे लोक कितल्या वर्सांसून रावतात हे वास कशे सोंसता आसतले, तांची भलायकी कितें आसतली. सरकारान ह्या कचऱ्या विशीं लक्ष घालचें आनी तांच्या भलायकी विशीं मातशें लक्ष घालचें की तांची भलायकी ह्या वासान वा ह्या कचऱ्याच्या वासान इबाडची न्हय. आनी हो कचरो जो आयज हांगा दिसता तो कायमपूर्ण हांगासून काडून उडोवचो. हो कचरो वा गोंयची नितळसाण कोणाचो विशय, आमचो लोकांचो, सर्वसामान्य लोकांचो काय सरकारांचो. सरकार हाचेर लक्ष कित्याक घालना. सरकार म्हणटा नितळ गोंय करया, स्वच्छ भारत करया, पूण जेन्ना अशें गोंयान घडटा की एक कचरो जेन्ना लोक डंपींग एरिया आसून वा गार्बेज बॅग वा गार्बेज डस्टबीन आसून सुद्दां लोक जेन्ना रस्त्यार कचरो उडयतात तेन्ना सरकार ह्या कचऱ्याच्या समस्येचेर कित्याक लक्ष घालना काय हो मोठो प्रश्न उप्रासता. ही स्टोरी आमी कचऱ्याची एक ल्हानशी स्टोरी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले. मागता सरकारा कडेन हाचेर मातशें लक्ष घालचें, लोकांच्या भलायकेचेर लक्ष घालचें, त्या भायर हो कचरो हांगासून काडून उडोवचें आनी हे नितळ गोंय वा स्वच्छ भारत जो नारो आसा तो सगळ्या कडेन दिसून येता तो सत्य करून दाखोवचें. हांव विष्णू नार्वेकर, म्हाज्या वांगडा कॅमेरामॅन धर्मेश आसा. माय गोवा नेटवर्क पळयत रावात. आमी तुमकां अशी माहिती जी माहिती लोकां मेरेन खऱ्यांनीच पावूंक जाय ती माहिती तुमच्या मुखार हाडत रावतले. देव बरें करूं.